त्यावेळेचे गोंय राज्याचे आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत सर, वेगवेगळ्या पक्षाचे सरपंच, नगरसेवक, नगरसेवक, वेगवेगळे सरकारी अधिकारी, त्याच्या वाढदिवसाच्या निमित्तानं समेस्त काणकोणकार, व्यासपीठाचे रशिक आमचे भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष बबदामू नाईक, आमच्या राज्याचे सभापती डॉक्टर गणेश गावकर, डॉक्टर चंद्रकांत शेट्ये, प्रेमेंद्र शेठ, आमचे आदले उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकर, बाकीचे सगळे जिल्हा पंचायत सदस्य, पंच सदस्य आणि सगळे काणकोणातले सगळे काउन्सिलर, कार्यकर्ते, मोगाळ भाव आणि भयणानो, डॉक्टर रमेश तवडकर सर आणि त्यांची मिसेस सविता तवडकर टीचर आणि तुम्ही सगळेजाण त्यांचे हितचिंतक, त्यांचे मोगी, आम्ही सगळेजाण वाढदिवसाच्यो शुभेच्छा ताका दिवंक जमल्या. गोंय सरकारच्या वतीन हांव ताका वाढदिवसाची उर्वरीत परबी भेटयता आणि भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन बबदामू नाईक आणि समेस्त कार्यकर्त्यांच्या वतीन ताका परबी भेटयल्याच. आम्ही सगळेजाण ताका शुभेच्छा दिवपा खातीर आयल्या. आम्ही येवच्या पयलीं जे पथनाट्य सुरवात जाल्ले ते झेन झी ते पथनाट्य करताले. आम्ही मुद्दामून कित्याक सांगता तर धाकली भुरगीं हे पथनाट्य करताले. आम्ही म्हणटा आदर्श कोणाचो घेवचो, आम्ही म्हणटा आदर्श त्या कामाचो घेवचो, कारण जे आदर्श काम, जे आदर्श संस्थे खातीर वावुरता, जे आदर्श लोकां खातीर वावुरता आणि ज्याचो आदर्श घेवन आमी फुडें वता, हय फक्त आमी झेन झीक त्या पद्दतीत संस्कार दिवपाची गरज आसा. हय झेन झीक आमी त्या पद्दतीत ग्रूम करपाची गरज आसा. तेच काम गेले 20 वर्सां सातत्यान आपल्या बलराम हायस्कुलाच्या वतीन आसूनी किंवा आपल्या सगळ्या संस्थांच्या वतीने पुराय काणकोण परिसरांतल्यान आणि पुराय गोंयभरांतल्यान जेका गरज आसा हॉस्टेलाची, जेका गरज आसा शिक्षणाची, हांकां हाडून तांकां आपल्या स्कुलात शिकयता आसतना हे काम कंटिन्युअसली ते करता. म्हणून तर आयज पथनाट्य करपी भुरग्यां खातीर नेटान ताळयो तुम्ही सगळ्या जाणांनी वाजोवच्यो, कारण तेच्यानी खूब उत्कृश्ट रित्या बारकायेन आपले प्रत्येक सराचें काम हय बरयलां आसतलें कोणी तरी, हांव ना म्हणना, पण ते परफॉर्म करप आणि हे परफॉर्म केन्ना करप जाता, आपूण अनुभवले, आपूण पळयले तेन्नाच ते परफॉर्म करप जाता. वगीत कोणाय कडेन ते परफॉर्म करपाक जायना. जेन्ना लागच्यान मनशाक पळयता, जेन्ना लागच्यान मनशाक ते अनुभवता आणि लागच्यान तो मनीस हय खरें करून लोकां खातीर करता, तेन्नाच ते परफॉर्म जाता. म्हणून बऱ्या पद्दतीन तांच्यांनी परफॉर्म केला. हांव त्या भुरग्यांचें अभिनंदन करता आणि सरांचें अभिनंदन करता. राजकारणात खूब जाण येयले आणि खूब जाण गेले, पण राजकारण हे समाजकारणा खातीर आसा, राजकारण हे लोकां खातीर आसा, राजकारण हे अडलेल्या नडलेल्या खातीर आसा आणि राजकारण हे समाजाच्या शेवटच्या मनशा खातीर आसा. म्हणून आम्ही राजकारण करता. भारतीय जनता पार्टीचं राजकारण हे स्वतः खातीर केन्नाच ना. तुम्ही काढून पळयात, भारतीय जनता पार्टीचो खंयचोय राजकारणी तुम्ही काढून पळयात, त्यांनी जर राजकारण केलं असत जाल्यार समाजाच्या अडलेल्या नडलेल्या खातीर राजकारण केला, समाजातल्या शेवटच्या मनशा खातीर राजकारण केला. आम्ही जे म्हणता की अंत्योदय, सर्वोदय आणि ग्रामोदय तंतोतंत या 3 तत्वांचेर पाळपी खातीर आमचें राजकारण जातलें. अंत्योदय
म्हणजे समाजातलो शेवटचो मनीस ज्याच्या खातीर घर ना ताका घर दिले, ज्याच्या खातीर टॉयलेट ना ताका टॉयलेट दिलो, ज्याच्या खातीर शिक्षणाची सोय ना ताका शिक्षणाची सोय दिलो. मागीर तो खंयच्याय समाजातलो आसूं दी, खंयच्याय धर्मातलो आसूं दी किंवा खंयच्याय गांवांतलो आसूं दी, हे पळोवंक ना. पण ताच्या खातीर जी गरज आसा ती गरज दिवपाचें काम हे अंत्योदय तत्वाचेर केलें. म्हणून आमी म्हणटा अंत्योदय आनी सर्वोदय. सर्वोदय आनी शेवटी जे ग्रामोदय आमी म्हणटा, आनी ग्रामोदय फाटल्याच थोड्या दिसाच्या पयलीं तंटामुक्त गांव आसचो ही संकल्पना तांच्याच एका कार्यक्रमांतल्यान तांच्यांनी सोडली. आनी आपलो गांव सुद्धा कशा पद्दतीन तो ग्रामोदय जावपाक शकता हो विशय तांच्यांनी लोकांच्या मुखार मांडलो. हांव तसो पळोवंक वचत जाल्यार सराक 2002तल्यान हांव लागच्यान फॉलो करतां. ताचें काम खूब हांव लागच्यान पळयतां. किंवा समाजांतल्या आमी म्हणटा एखाद्या बारीकशा घरांत जल्मान आयल्या उपरांत आपल्याक जाल्ले कश्ट दुसऱ्याक जावचे न्ही हो ध्यास घेवन तांच्यांनी कंटिन्युअसली हे काम केलें. कोणी विचार करूं नासतलो की सर इतक्या ल्हानशा परिस्थितीत जन्माक येवन हेज्या व्हडल्या उच्च पदाचेर पावतलो हो कोणी विचारूय करूं नासतलो. पण ताची धडपड, ताची तळमळ आनी ताची कळकर जी समाजा खातीर काम करपाची आसली तीच ताका ह्या पदाचेर पावपाक शकली. हांव ताचें मनापासून अभिनंदन करता. आनी खरोखरच म्हणजे तांच्यांनी ज्या पद्दतीन सातत्यान म्हणजे समाजातल्या विविध घटकां खातीर नॉट ओन्ली द पर्टिक्युलर हेच्या खातीर सगळ्या समाजातल्या सगळ्या लोकां खातीर ज्या पद्दतीन ते तळमळीत काम करता. म्हणजे तांच्यांनी आतांच सांगलें की आपल्या टेन्युअरात आपूण जे काणकोण गांवांत एखादो सुद्धा मनीस वो रस्त्या शिवाय उरचो न्ही, लायटी शिवाय उरचो न्ही हाच्या खातीर त्यांची धडपड. म्हणजे टील प्रधानमंत्र्या पर्यंत त्याचे एखादे पत्र आमी पावप आनी ताका ते मेळोवन दिवप म्हणजे हो केदो व्हडलो एफर्ट आसतलो तो पळयात. म्हणून हांवें म्हटलें खूब जाण येयले आनी खूब जाण गेले पण अशा पद्दतीची तळमळ आनी कळकळ तुमकां दिसची ना. म्हणून तर म्हणजे एदी व्हडली शिक्षण संस्था आसतले किंवा बाकी सगळे आनी हे कोणा खातीर आसतले हे जर आसतले जाल्यार समाजातल्या बारीक मनशां खातीर आसात. जाय जाल्यार व्हडली फॅक्टरी घालूं येता, जाय जाल्यार व्हडली इंडस्ट्री उबी करूं येता बट ती गेली ना. हायस्कूल उबे केले, संस्था उबी केली. हा सगळ्या जाणांक सक्षम करपाचें काम जे आसा हे तांच्यांनी आपल्या टेन्युअरात केलें. हांव खरोखरूच म्हणजे चड उशीर घेयना पण तांचें काम तांच्या कामाक हांव खूब खूब शुभेच्छा दिता. अजुनूय बी तांच्या हातांतल्यान खूब मोठ्या प्रमाणात खूब व्हडलें काम हे आनीकूय खूब मोठें काम जावपाचें आसा. आनीकूय त्या कामा खातीर आमी शुभेच्छा दिता. सातत्यान म्हणजे भारतीय जनता पार्टी कडेन जे सक्षम रित्या आमच्या बरोबर म्हणजे तांच्यांनी उल्लेख करता आसतना बाबदामू नायक आनी म्हाजो मुद्दामून उल्लेख केलो पण हय भारतीय जनता पार्टी एकट्या दुसऱ्या नेत्याची न्ही भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्त्याची अशाच पद्दतीचे असंख्य कार्यकर्ते एकत्र येयल्या उपरांत हे काम करप शक्य जाता. आज त्यांच्या वाढदिवसाच्या दिसा तांच्यांनी मुद्दामून म्हणजे आमी जे म्हणटा की तुम्ही सगळ्या जाणांनी ज्या पद्दतीचो मोग व सराचेर दाखयला, ज्या पद्दतीचो प्रेम ह्या त्यांच्या कामाच्या बद्दल दवरला आनी सदोदीत येद्या व्हडल्या संख्येत सकाळचे कितलेशेच लोक येवन गेले आसतले पण तरी सुद्धा म्हणजे जर पथनाट्य आसतलो किंवा त्यांचा जो पळय इंटरव्यू आसतलो हो पळोवपा खातीर आनी आयकपा खातीर काणकोणाच्या हर भागांतल्यान तुम्ही सगळे जाण हांगासर आयल्या. हांव तुमकां खूब खूब शुभेच्छा दिता. पण हाज्याय फुडें अशाच पद्दतीचो मोग प्रेम तुमचो तांचेरूय आसूं न्ही, भारतीय जनता पार्टीचेर आसूं न्ही आसतलो काय ना? हय जरा माझ्या बरोबर धाडात भारत पताके दोन्ही हात वर करून सगळे जाण भारत पताके वंदे भारतीय जनता पार्टीचा मोदी जी आप आगे बढ़ो. खूप खूप धन्यवाद. देव बरें करूं. उलोना कित्याक जाणा हांव एक 45 मिनटां जाली हांवें येवन स्टेजीर सगळोच रमेश बाब म्हणजे कितें हें लायव्ह पळयलां. तुमी सगळ्यांनी पळयलां आनी आमीय पळयलां. एक गजाल सांगतलो हांव फक्त कितें आसा की रमेश बाबाक ह्या स्टेजीर पळयत आसतना ज्यो प्रत्येक वेगवेगळे उपमा विकास पुरूश म्हणा मागीर देव माणूस म्हणा ह्यो सगळ्यो गजाली आमी हांगा पळयल्यो आनी हांव पळयतालो कितें की ते फिल्म दाखयले ते नंतर मागीर आमचे पथनाट्य दाखयले ते पथनाट्य ते शिवाय एक नाटकुलें ते सगळे जे विशय जेन्ना पळयले तेन्ना म्हाका दिसता उलोवपा सारकें कांय उरना. पूण एकूच गजाल सांगतलो की तेजे वयल्यान म्हाका दिसता ते रमेश तवडकर म्हणजे कितें रमेश तवडकर म्हणजे एक विचार आनी तेका आनी वेगळें म्हाका दिसता उपमान ना. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान ह्या विचारांतल्यान येयल्ल्यो सगळ्यो तेजे विचारांतल्यान येयल्ल्यो कल्पना ह्यो काल्पनीक न्हू त्यो सत्यात उतरपाचें आनी त्यो सत्यात उतरून तुमी सगळ्यांनी हांगासर स्टेजीर वचप एक कार्यक्रम पळयलो तितल्यान सिद्ध जाता. हांव इतलेंच म्हणन की रमेश बाबाक आयच्या दिसाक तेज्या वाडदिवसाच्या दिसा तेका शुभेच्छा दिता आसतना तेज्या घरकान्नीकय बी मातशें फाटल्यान रावल्या येयले मातशें फुडें येयल्या तर
बरें आरोग्य आयुष्य दिवन तेज्या हातींतल्यान अशी सदोदीत सगळ्या जनतेची सेवा घडो देव तुका उदंड आयुष्य देव रमेश बाब सदैव आमी तुजे फाटल्यान आसता तें उलोवना कित्याक जाणा हांव एक 45 मिनटां जाले हांवें येवन स्टेजीर सगळोच रमेश बाब म्हणजे कितें हें लायव्ह पळयलां तुमी सगळ्यांनी पळयलां आनी आमीय पळयलां एक गजाल सांगतलो हांव फक्त कितें आसा की रमेश बाबाक ह्या स्टेजीर पळयत आसतना ज्यो प्रत्येक वेगवेगळे उपमा विकास पुरूश म्हणा मागीर देव माणूस म्हणा ह्यो सगळ्यो गजाली आमी हांगा पळयल्यो आनी हांव पळयतालो कितें की ते फिल्म दाखयले ते नंतर मागीर आमचे पथनाट्य दाखयले ते पथनाट्य ते शिवाय एक नाटकुलें ते सगळे जे विशय जेन्ना पळयले तेन्ना म्हाका दिसता उलोवपा सारकें कांय उरना पूण एकूच गजाल सांगतलो की तेजे वयल्यान म्हाका दिसता ते रमेश तवडकर म्हणजे कितें रमेश तवडकर म्हणजे एक विचार आनी तेका आनी वेगळें म्हाका दिसता उपमान ना आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान ह्या विचारांतल्यान येयल्ल्यो सगळ्यो तेजे विचारांतल्यान येयल्ल्यो कल्पना ह्यो काल्पनीक न्हू त्यो सत्यात उतरपाचे आनी त्यो सत्यात उतरून तुमी सगळ्यांनी हांगासर स्टेजीर वचप एक कार्यक्रम पळयलो तितल्यान सिद्ध जाता हांव इतलेंच म्हणन की रमेश बाबाक आयच्या दिसाक तेज्या वाडदिसाच्या दिसा तेका शुभेच्छा दिता आसतना तेज्या घरकान्नीकय बी म्हज्या फाटल्यान रावल्या एक मातशें फुडें येयल्या तर बरें आरोग्य आयुष्य दिवन तेज्या हातींतल्यान अशी सदोदीत सगळ्या जनतेची सेवा घडो देव तुका उदंड आयुष्य देव रमेश बाब सदैव आमी तुजे फाटल्यान आसता ती आमी सगळ्यांनी पळोवची फक्त हांगा मुख्यमंत्री आसा म्हणून हांव एक 5 मिनट उलयतां आज म्हज्या वाडदिवसा निमित्यान माननीय मुख्यमंत्री आसात तशेंच आमचे प्रदेशाचे अध्यक्ष दामू नायक आसात आमचे सभापती म्हणजे मित्र भाऊ आसात गणेश भाऊ दोतोर मुद्दम बिजोल सुकून दोतोर शेट्टी पावले आसा तशेंच प्रवीण शेट आमचे मित्र म्हणजे हांवूय ताच्या बड्डेक आवर्जून पावता आनी ते म्हजे आवर्जून येता हांगा आमचे आदले उपमुख्यमंत्री आमचे बाबू कोळेकर आसात आनी आमचे सगळे प्रमुख कार्यकर्ते हांव सगळ्यांनी नांव घेना खंयचे चुकून उरतलो पर्सनल सेक्रेटरी आसात हांव संदर्भ मेळचो म्हणून दोतोराक म्हणजे म्हाका माननीय मुख्यमंत्र्याचो आनी प्रदेश अध्यक्षाचो म्हाका अभिमान आसा गर्व आसा इतल्याच गर्व आसा इतल्या खातीर हांव सभापती आसतना म्हणजे आनी आज मंत्री आसतना म्हणजे काणकोण मतदारसंघाच्या विशया संदर्भात आज पर्यंत माननीय मुख्यमंत्र्यान एक नेगेटीव शेअर मारलो अशी म्हाज्या चुकून सुद्दां घटना म्हणजे ना म्हणून आमी आमच्या मतदारसंघात वचून आमी इतलो विकास करपाक शकले हांव सांगता ह्या टर्माक जो आमी विकास केलो पळय आसा न्ही फुडल्या इल्लेशे थोडे जे 5-10% उरत आमचे कडेन आनी तें जर काम जालें आसत जाल्यार 5-10% ह्या मतदारसंघात फुडल्या 5 वर्सां आमकां काम सोदची पडटली म्हणजे अत्यंत कठिणांतले कठीण काम म्हणटा तें म्हाका हें आसा की आमकां केरी म्हणजे अत्यंत वायल्ड लायफ सेंच्युरी 3 आमचे म्हत्वाचे प्रोजेक्ट एक केरी सारक्या गांवांत लायट पावप नडके सारक्या गांवांत रस्तो पावप तसो न्ही आनी ताजे बरोबर सकयल हिरवाच्या भागांत रस्तो पावप तशें म्हणजे इतली कचकटीची कामां आशिल्लीं म्हणजे वायल्ड लायफ बोर्डाचो गोवा वायल्ड लायफ बोर्डाचो चेअरमॅन अर्थात माननीय मुख्यमंत्री आशिल्लो हांव एक दिसा मुख्यमंत्री आमकां हें दिलें मान्यता दिलीच परत अडचणी आसा ते सेंट्रल वायल्ड लायफ बोर्डाचो चेअरमॅन आसा पंतप्रधान आतां पंतप्रधाना पर्यंत कशें पावप ही एक मोठें धर्मसंकट म्हाजे कडेन आशिल्लें आनी एक दीस हांव दोतोराक सांगलें की आमी आमचे फॉरेस्ट मिनिस्टर आसा ते भुपेंद्र सिंग यादव आसा आमी ताका मेळया जर ताका मेळ्ळे आसा जाल्यार ताणें तो कन्विन्स जालो आसत जर जायत न्ही आमची काम 100% जालें आनी ह्या गजाली खातीर मुख्यमंत्र्यान मानून घेतलें आनी रोखडेच 8 दिसां भितर आमी गेले आनी म्हाका सांगपाक दिसा फुडल्या म्हयने भितर आसा न्ही पंतप्रधानान एप्रुवल दिलें आनी आमकां माल्लेचो रस्तो किरवायची आमचे रस्तो आनी केरीची आमकां लायट आसा क्लियर जाली म्हजो वडो आनी ताज्या पेक्षा म्हत्वाचें केरी घरास कितली घरा आसा 12 आनी आमकां एप्रूव केले कितले त्या लायट व्हरपाक ती 6 कोटी रुपया म्हणजे ती मनशा पर्यंत जर आमी वाटे घातले जाल्यार कितले जातले ते पळय आनी त्या नंतर आमी नडखेन जो आसा न्ही आमचो रस्तो घर आसा ती सादारणशे 12-13 घरां आसा आनी पयशे एप्रूव कितले गेले 12 कोटी रुपया आसा तिरवाळची आमकां तशी म्हणजे हे म्हणजे तो
म्हाका माननीय मुख्यमंत्र्यान केन्नाच बाबा कितले लोक असतील हे केन्नाच विचारूं ना, केन्नाच विचारूं ना. आनी 100% आमकां मानदिले म्हळ्यार हाजींतल्यान हायेस्ट लेवलाचें काम आसूंकच शकना हाजें म्हणून आसा. ते जर काम जालें आसतलें जाय जाल्यार आमच्या बाकीच्या मतदारसंघात तें खंयचेंच काम उरूंक ना. आनी त्यामुळेच म्हाका माननीय मुख्यमंत्र्याचो अभिमान आसा, गर्व आसा. आणि दुसरे आमचे अध्यक्ष जे आसा अत्यंत संवेदनशील, म्हणजे म्हजे जुने मित्र ते. म्हणजे आमी 2002 बी आमी बरोबर इलेक्शन कॉन्टेस्ट केला आणि तेन्ना हांव जरी खरलो पण 2005 तांणी बरोबर हांव विधानसभेक बरोबर आसा. जरी ते 2012 उपरांत जरी ना जालें म्हणजे ताजे बरोबर आमी 2005 ते 7 ते 12 अशा प्रकारचो कालखंड जो आसा अत्यंत म्हणजे ऑपोजिशनाचो कालखंड आसा. त्या कालखंडाक आमी म्हणजे आमकां एकामेकाक सर्वायव जावपाक ती एकमेकाची घट्ट मिठी मारले शिवाय आमकां पर्यायच नाशिल्लो असो तो कालखंड आसा. अशा कालखंडाक आसा न्ही दामबाग आसा सद्या सगळ्यांत ज्युनियर म्हणजे तो वयान सगळ्यांत ल्हान आशिल्लो. म्हणजे आमी मातशे 1-2 वर्सां व्हडले पण बाकीचे सगळे तेज्याक व्हड आशिल्ले. अशा स्थितीक आसतना एक मैत्रीचो संबंध जोडत आज आमचे प्रदेशाचे अध्यक्ष जाता आणि तितल्याच संवेदनशील की तितल्याच आदरान आनी तो मान सन्मान तो दिता पळय आसा न्ही ताचो म्हाका अभिमान आसा. आणि त्यामुळे म्हाका दिसता भारतीय जनता पार्टी म्हणून हांव दुसरे दोतोर सांगता की आमच्या मतदारसंघात एक कार्यकर्त्याची सुद्दां कुडकुड ना. म्हणजे त्यामुळे ह्या सगळ्या गजालींतल्यान आसा न्ही आणि आमी ह्या सगळ्या संवेदना सांबाळत आमी पावले आसा. आणि ताजे म्हणजे तुमी दिल्ले दोगी जाण जे सहकार्य आसा ताजी प्रचिती म्हणून आसा न्ही आमी तुमकां हो मतदारसंघ आसा न्ही 100% दिता ही गॅरंटी आमी दिता. आणि त्या खातीर म्हणजे एकंदर जो प्रवास आसा ज्या तरेन आसा न्ही म्हणजे म्हजे बलराम शिक्षण संस्थेक तुमी दिल्लो जे सहकार्य आसा बिंदास म्हणजे म्हाका केन्नाच ताणें बलराम शिक्षण संस्थे संदर्भात केन्नाच प्रश्न विचारूंक ना आणि जे अर्थान केला ते मदतूच केला. जेन्ना आमी श्रमदानासारखे विषय करता तेन्नाय सहकार्य केला. आज तुमी येवचे बिन ते स्कीट जाल्ली त्या वाचेर आमी म्हणजे सगळ्यां कडेन आमी एक संकल्प सोडला. एक दिसाक आमी 100 घरांचो फावंडेशन स्टोन घालून आमच्या भारतीय जनता पार्टी आणि आमच्या विचाराचे लोकांचो आसा न्ही एक भारतीय लेवलाचेर राष्ट्रीय लेवलाचेर आसा न्ही एक आमची ख्याती एक प्रस्थापीत करप असो प्रकारचो संकल्प आमी घेतला. तो डेट आमी केन्ना तरी सगळे चाचपणी केले उपरांत आमकां तो आमी ठरयतले. अर्थात तुमचं आमकां पूर्णपणे सहकार्य मेळचें अशें अपेक्षा आसा. आणि ह्यो गजाली जर तुमी आमचे फाटी जे आसात आमचे कार्यकर्त्याचे काणकोणच्या आमी अनेक प्रकारचे जे असे भले मोठे विक्रम करपाक आमी तयार आसा. त्यामुळे तुमचे वर्दस्त आसा जे आज आसा तशाच प्रकारचे वर्दस्त आसा न्ही तुमी आसूं दी. आणि हांव इतलेंच मागता की तुमकां फुडें मुख्यमंत्री जावपा खातीर जी ताकद जी दिवपाक जाय हांव म्हजे वतीन आमच्या कार्यकर्त्यांनी पूर्ण ताकदीचो हांव दितलो अशें सांगता. म्हजे 2 शब्द सोडून तवडकर फाटल्या बऱ्याच वर्सांपासून राजकारणात आसा आणि म्हाका तांचे बरोबर काम करपाक संद मेळ्ळी. ते सभापती हांव मंत्री आणि एक अनुभव आसा की एक सारको खेळाडीचो असो कार्य करता. आणि मुख्य म्हणजे कैवारी म्हटलं वावडी जावचें ना. बहुजन समाजाचो कैवारी मागीर ST आसूं OBC आसूं सगळ्या लोकां कडेन अत्यंत बारीकसाणेन पळोवन लक्ष दिवन काम करपी आणि जे विषय ताणें हातीन घेतल्यात ते हाताळ्यात आणि काही वैशिष्ट्यपूर्ण असे विषय ताणें घेतले. उदाहरणार्थ घरां बांदून दिवपाचें म्हणजे 100 घरां ताणें आपल्या हातूंत श्रमदानान आपल्या हातांत ताणें बांदून घेतिल्लें आसा. तर अशें एक वैशिष्ट्यपूर्ण अशें काम करपी वैशिष्ट्यपूर्ण अशे विषय घेवन हाताळपी अनुभव आयचे वाडदिवसाच्या निमित्तान हांव ताका परबी दिता आणि मागता की बरें आयुश्य आरोग्य मेळचें गोंयच्या जनतेची सेवा करपाक. म्हजो मंत्रिमंडळांतलो सहकारी आनी खूब वर्सांचो इश्ट बाब रमेश तवडकर हाचो आज वाडदिवस. त्या वाडदिवसाच्या निमित्तान ताका शुभेच्छा दिवपाक सगळ्या मडगांवकारांच्या वतीन आनी म्हजे वतीन हांव खास हांगा काणकोण रविंद्र भवनांत आयलां. सगळ्या मडगांवकारांच्या वतीन ताका वाडदिवसाच्यो उमेदीत परबी दिता. समाजा खातीर तो जें काम करता तें ताजें काम अशेंच मोठे उमेदीन मुखार वचचें हाचो फायदो काणकोणाकय जावचो आनी सगळे गोंयच्या लोकांक जावचो अशें देवा कडेन मागता. सगळे जमले आणि ह्या वाढदिवसाक ताका उर्बे परबी दिवपाक आणि त्याच बरोबर त्याच्या पुढच्या वाटचालीक शुभेच्छा दिवपाक आमचे मदीं आसात दोतोर प्रमोद सावंत, त्याचबरोबर दोतोर गणेश गांवकर, त्याचबरोबर दोतोर चंद्रकांत शेटे, याच बरोबर आमदार आमचे प्रेमेंद्र सेठ, जिल्हा पंचायतीचे मेंबर,
आनी हांगसर सगळे वेगवेगळे पंच सरपंच हांव सगळ्यांची नांवां घेना म्हणजे खंय तरी चुकलो जाल्यार म्हाका माफ करचें आनी हांगसर जमिल्ले सगळ्या उपस्थित बंधू भगिनीनो संघर्शांतल्यान प्रवास करीत करीत एका उच्च अशा पदा कडेन पावपी अशें एक व्यक्तिमत्व म्हटल्यार डॉक्टर रमेश तवडकर. तशें म्हटल्यार पळयल्यार हांवें फाटल्या पयले इलेक्शनाक पासून तांचो प्रवास पळयल्लो आसा. म्हाका याद आसा तांचो त्या वेळेचो तो क्षण 2004चो 5चो ताचे पयलीं 2004चो आनी 2चो 2002 आनी तेन्ना हांवूय राजकारणांत आयिल्लो 2002 मागीर 2004 जे हांगसरले राजकीय वारे बदलले तेन्नाय ताका राजकीय मेळप आशिल्ले तो क्षण आनी मागीर 2005चो मागीर तांचो राजकीय प्रवास. ह्या सगळ्या प्रवासांतल्यान एक नवी उर्बा घेवन समाजा खातीर कितें वेगळें चिंतत त्याच बरोबर भारतीय जनता पार्टीची पक्षाची बांदिलकी सांबाळत ज्या तरेन ताणें विणली तो खरें म्हटल्यार कौतुकास्पद क्षण. अशें ह्या वाटेर वतना लोकांक आपलेशें करप आनी त्याच बरोबर समाजा खातीर वावुरतना त्या समाजाकय आपलेशें करप हें खूब कठीण काम. कारण समाज वेगवेगळ्या कारणां खातीर वेगवेगळे कडेन तो दुबंगलेलो आसता पण तांकां सगळ्यांक एका वाटेर हाडप एका माचयेर हाडप एकठांय हाडप हें तशें काम मोठें कठीण. आनी हें करतना रमेश तवडकरान केन्नाच फाटीं वळून पळयलें ना. समाजातल्या प्रत्येकाक शिक्षण मेळचें म्हणून ताचो ध्यास आशिल्लो तोय हांवें स्वताच्या दोळ्यांनी पळयलो. आयज तें येदें व्हडलें प्रस्त उबें जाल्लें आसा तें खरें म्हळ्यार नाटकुल्यांतल्या रुपान पळयतना सुद्दां आंगार जर कांटो जर कोणाक जर आयलो ना जाल्यार म्हाका दिसता तो कोण तरी म्हणजे ताजे इमोशन्स आसचेच ना असो क्षण. पण सगळ्यात पयलीं म्हाका हांव न चुकता एक लायन सदांच सांगता ती आयते परत सांगता. तर रमेश तवडकरान तसो पळोवपाक गेल्यार कोणाक रडयलो ना आसतलो सगळ्यांची कामां केली आसतली पण एक दीस असोय बी आयलो जेन्ना दोतोर प्रमोद सावंत आमी हांगा आयिल्ले काणकोणा त्या दिसा सगळ्या लोकांक रडयलो. किंबहुना हांवूय स्टेजीर आशिल्लो आमच्या दोळ्यांत दुकां आयली आनी तो क्षण म्हटल्यार श्रमदामाच्या निमतान ताणें जेन्ना त्या गरिबां खातीर घर बांदपाचो संकल्प केलो आनी ते टीव्हीचेर जेन्ना त्या व्हडले स्क्रिनीचेर जेन्ना पिक्चर दाखयलें एका घरांतल्या जाणट्या बायलेक आपल्याक मेळिल्लो थारो ती खंयच्या पद्दतीन सांगताली आनी तिचे पयलींचें घर चुट्टांचें त्याच बरोबर कापूत लायिल्लें तिका खंय तरी न्हाणयेक वचपाक मेळना खंय तरी संडासाक वचपाक मेळना अशे तरेन तिचें जगणें वेल्यान चुट्टां गळटा खंय तरी पांचे गळटा खंय तरी मायटी खंय तरी कितें तरी घापलें तपलें कितें तरी दवरून बालदी दवरून तें इल्लेंशें घर त्या घरांतलें तें चली भुरगें तें आपल्या आंगार कशें एक कापडाचो कपडो उडयता आनी कशें रावता हें सगळें तें पिक्चरान पळयल्लें. आनी त्या दिसा खरें म्हटल्यार रमेश तवडकर सराच्या मनान कितें आसा आनी चिंतपाची कितें वृत्ती आसा पळय न्ही ती त्या दिसा लक्षांत आयली. आनी त्या दिसा दोळ्यांत खरेंच दुकां आयलीं. हें नाटक न्ही किंवा कोणाक फुलोवपा खातीर सांगिल्लें उतरांय बीन न्ही की हें सगळें करपाची कल्पना सुचलीच कशी आमकां कित्याक सुचली ना. खूब जाणांक घडये असुयाय जाली आसतली जेलेसी जाली आसतली जावं पण हें सगळें जातना आसतना सुद्दां तें सगळें तोमणें आसत किंवा आनी कितें आसतलें तें सोशीत रमेश तवडकर तें करीत करीत फुडें गेलो. आनी ज्या दिवसा हे खुबशे घरांची चावी दिवपाक म्हाका आपयलो त्या दिवसा परत एकदां त्या घरच्या जी पळय चावी दिले पळय न्ही ती अशी पदर घेवन सायडीन दोळे पळय पुसताले न्ही त्या दिसा ताका ताळी मारपा खातीर किंवा मनांतल्यान ताका थँक्यू म्हणपा खातीर विचारता. हांव रमेश तवडकरीच्यान स्तुती करपाक येवना आनी काय ताका व्हडलो वयरी म्हणजे बरो फुलोया म्हाका कितें तरी आतां वतना मेळटलें अशेंय बी कांय ना वतना तितलो केक पण हांव तो केक खावन वतलो घडये. पण रमेश तवडकर सरान त्या 100 घरांक पळय तो आशेचो किरण पळय तो दाखयल्लो आसा त्या तिळसाना त्या घरांत खंय तरी पेट्टो तो पळय दिवो आसतलो तो खूब कितें सांगून वतलो पुढच्या अनेक पिळग्यांक की ताणें समदमान केल्लें काम ह्या सगळ्यांच्या दोळ्यांत अंजन घालपाचें किंबहुना गोंयच्या 40 मतदारसंघांत आमकांय बी दिसलें की आमी सांगलें रमेश
आमकांय 2 घरां जाय खंय तरी बांदून दी, पण आमी तुका कशें बांदून दी म्हणल्यार तूं बांदून दिनाका, आमी सगळे मदत करतात. कारण ती संकल्पना पेटंट पळय म्हणटा, पेटंट रमेश तवडकर. आणि म्हणून आयच्या दिसा ह्या सगळ्या गोरगरिबांचो जनतेचो जर आशिर्वाद जर कोणाक जर आसा जाल्यार तो रमेश तवडकर. आणि तो आशिर्वाद दितना म्हाका खरेंच मनांतल्यान दिसता की देव मल्लिकार्जुनाची ताजेर कृपा आसा. ह्या काणकोणान भितर ज्या तरेन कमळ फुलिल्लें आसा, ज्या तरेन ताजें काम चालू आसा, हें काम तो तशेंच फुडें व्हरूनी. आणि आतां त्या सगळ्या कितें कितें कोण कशें कितें उलोवं, हें जावं तें जावं, हें जावना हें जावना, आमकां ती संवय जाल्या. आमकां केन्ना केन्ना उसरां जेवपाक सुद्दां दनपार आई वाडगे म्हणटात, मागीर देडाक जेवण मेळपा टायमार केन्ना केन्ना वेळ जाता, मागीर ते 2 जाता, आनी इल्ली भूक लागता, 2:30 जाता, आनी इल्ली भूक लागता, आनी चाळवतात आमी. पण 3 ते सामकें गरम गरम जेन्ना पळय जेवण मेळटा पावणे तेन्ना मातशें तेन्ना तो स्वाद आनी तें कळटा. काही गजाली वयर सकयल जाले आसतले, उरले आसतले, त्यो निश्चितच सगळ्यो जातल्यो. आणि त्यो करतना रमेश तवडकर सराचो आणि बाकीच्या सगळ्यांचो तातूंत भितर वांटो आसतलो. आणि 27 30 करपाची पळय जी जबाबदारी आसा, आतां म्हजो एडवर्टायज सुरू जालें, 27 30 करपाची जबाबदारी आसा. त्या 30च्या हातून भितर रमेश तवडकराचो व्हडलो वांटो आसतलो की खंयच 29 जावपाक जायना, 28 जावपाक जायना, जाल्यार 30चे 32 जाल्यार कशें येता. ही ताका आयज हांव कितें वाडदिवसा दिसा विनवणी करपाक आयला. आणि विनवणीच करची म्हणटा जाल्यार हांव मागपाक आयला, शब्द मातसो रिटर्न गिफ्ट मागपाक आयला. हांवें तुका विश केलां 27 30 जातले पयलीं, तेन्ना आमी एकमेकाक सगळ्यांनी विश करुया, असोच व्हडलो उत्सव धबाको करुया. आणि म्हणून आयच्या दिसा तुज्या आयच्या वाडदिवसाच्या दिवसा तुजें हें हास्य हें अशें कांय उरचें. तुका साथ दितना बरोबर साथ दिवपी जर बायल मेळ्ळ्या पळय न्ही, सविता तवडकर, ती खरें म्हटल्यार चड कश्ट ती काडटा. दारान येल्लो मनीस हासरे तोंडान वता, कारण खरें अर्दें क्रेडीट म्हणजे तो केन्ना केन्ना टेन्शनान आसलो जाल्यार कोणाचेर चाळवलो, म्हाका खबर ना चाळवता बी जाल्यार तूं कितें उलयतलें काय म्हणटा कोणाचेर मातशें जाता केन्ना केन्ना ना मरे. पण तें सगळें केन्ना जालें जाल्यार सुद्दां ताजेर जर योग्य जर वखद जर लावपी, मलम न्ही लावपी आनी तांकां सगळ्यांक लागीं करपी म्हटल्यार सविता तवडकर. मागीर ताजोय तितलोच हात आसा. हांव म्हणजे कॉलेजींतल्यान वळखता ताका म्हणून म्हटलें. आनी म्हणून म्हणटा आयच्या दिसा ताका वाडदिवसाच्यो उर्वरीत परबी दिता. देवा कडेन मागता तुजें हास्य सविताचें हास्य अशेंच उरचें, देवान तुजें आयुश्य आरोग्य बरें करचें. आनी त्याच बरोबर 27 30 हें करपाक तुजो हातभार आमकां सगळ्यांक लागतलो. आनी आमी सगळे एकठांय रावून जगन्नाथाचो जर फुडें व्हरपाक जाय जाल्यार आमी व्हरुया. बोलो भारत माता की. गोमंतक टीव्ही खातीर काणकोणच्यान रिपोर्टर सोयरू कोमरपंत.